फोंडे पुलिसांनी सांपळो लावन बिरेस्ताराक कुडतरकर कमर्शियल आर्केडांतल्या एका फ्लॅटांत चलपी शिंदळकी रॅकेट फोडले. रॅकेटांतल्यान पुलिसांनी 3 चलयांक सोडयल्यात. अमरेश आनी राणी खांडेपारकार, दया रोदिया पटेल अशा 3 जाणांक शिंदळकीच्या केशीन अटक केल्यात. फ्लॅट सध्या सील केला. अटक केल्ल्या 3 शुक्रारा रिमांडाक व्हरतले. एक इन्फॉर्मेशन आयले आमकां रिलायबल की नेक्स्ट टू दीस कॅनरा बँक हॉटेल मिलिनोच्या मुखार एका फ्लॅटान एक वेश्या वेवसाय चलता म्हणून आनी कस्टमर गेल्या उपरांत चली दाखयता. चलीच्या प्रमाणे त्यांचो रेट फिक्सअप केलो वता आनी ती चली तांकां वेश्या वेवसायाक दिली गेली वता. आमी मातशी पाळत दवरून पंटर धाडून कळ्ळी आज रेड मारिल्ली आसा, जितून आमकां 3 चलयो मेळिल्ल्यो आसा. तांकां रेस्क्यू केल्ली आसा. एक चली बॉम्बेची आसा, एक गोंयचीच आसा आनी एक चली यूपीची आसा. हातून आमी 3 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. एक अमरीश अशोक खांडेपारकर, वय 42 वर्सां, रावपी कुडतरकर कमर्शियल आर्केड विंग नंबर 2, 4th फ्लोर. दुसरी ताजी बायल जावन आसा राणी, तिजे वय 40 वर्सां, कुडतरकर कमर्शियल आर्केडानूच रावून ही फ्लॅटान ती वेश्या वेवसाय करताली. आज जावन आसा दया जय राधिया पटेल, ही 30 वर्सांची आसा. ही नेटिव्ह ऑफ गुजरात आनी हांगा ती नियर आयडी हॉस्पिटल फोंडा शांतीनगर थंय रावता. ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आहा आनी अरेस्ट केल्ले आसा 3 आनी 3 जाण बायल मनशी जी रेस्क्यू केल्ली आसा तांकां आमी प्रोटेक्टीव होमान धाडिल्ली आसा डेप्टी कलेक्टराची ऑर्डर घेवन. हय, एक्यूज पर्सन्स वेर वेरी मच स्टेईंग देर. फ्लॅटूय सील केल्लो आसा आमी, सीज करून सीज केल्लो आसा. ओनराचेच नांवार एक्युजाचेच नांवार आहा तो. डॉक्युमेंट्स आर गेटिंग व्हेरीफायड. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे तो तांच्यांनी हाका घेतला, भाड्याक घेतिल्लो आसा सद्या आनी ते भाड्याक घेवन रावताली. आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. गिमांतल्या सुटयेच्या निमतान मडगांव रवींद्र भवनात वेगवेगळ्यो कार्यशाळा दवरल्यात. 8 तारखेर पेपर क्विलिंग कार्यशाळा आसतली. रवींद्र भवनांनी पेपर क्विलिंग कार्यशाळा कितें, पेपराचे रंगीत जे पट्टे असतात त्या पट्ट्यांचे कमलां किंवा ते गुटले करून ताचे वेगवेगळे प्रकारचे अलंकार, आभूषणां आनी त्याच बरोबर वेगवेगळे प्रकार करतात. आनी तो 1 दिवसाचो हो कार्यक्रम हांगा जातलो. तो कितें एक्झॅक्टली तो पावर पॉयंट प्रोजेक्शनाचेर दाखयतले, तातूंत वेगवेगळे कला दाखयतले आनी तो तुमी तातूंत भितर सहभागी जावचे. 8 तारखेक तो आसा रवींद्र भवनान. अंतरंग क्लब मडगांव हाज्या कोलॅबोरेशनान आमी तो करतात. ट्रायबल आर्ट कला शिकोवपी चित्रलेखा कार्यशाळा 3 मायाक सुरू जाल्या. ती 10 मे मेरेन चलतली. एक वर्कीची एग्जांपल चित्तरा तुम्ही पळोवंक ना आसतली केन्ना. हे चित्राचो डिझायन असो आसता. ते आमी कितें करतली, हे चित्राक आमी अल्फाबेट सांग शिकतली. आमची ABCD सगळें आसा पळय ते आमी चित्रान करतली. 2 बॉडी 1 तोंड. गॉन्ट आर्ट मध्य प्रदेश, ट्रायबल्स ऑफ मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया. एक फॉर्म जे आसा आर्ट फॉर्म, ते आर्ट फॉर्म आमच्या हांगसरल्या भुरग्यांनी शिकचें, बरें कितें आसता तें तांच्यांनी तें एडॉप्ट करचें आनी तें मुखार व्हरपा खातीर एक माध्यम निवडचो असो ताजो प्रयत्न आसा. 7 मायाक दिनानाथ दलालाचे यादीक संघर्ष व्याख्यानमाळ जातली. ह्या संघर्ष सन्मानाची जे पुष्प आसा ते 17वें पुष्प. हो 17वो एपिसोड फाल्यां ते 7 तारखेक जाता आनी ह्या संघर्ष सन्मानाच्या व्याख्यानमालेंतलें हें 17वें पुष्प आमी स्वर्गीय दिनानाथ दलाल हांकां आमी अर्पीत करतात. अजीत तेलंग आसत जे अध्यात्माचे शास्त्रज्ञ आसात आनी त्याच बरोबर शिक्षकी जावन आसा, ते व्याख्याते म्हणून त्या दिसा आमकां मेळिल्ले आसा. श्री अजीत तेलंग. कार्यक्रमाचें उद्घाटन ज्येश्ठ चित्रकार गोंयचे तशेंच रंगकर्मी नाट्य क्षेत्रान आशिल्ले श्री श्रीधर कामत बांबोळकर यांच्या हातान जातलें. मडगांवच्या सिद्धेश जुवेकाराक पॅन इंडिया कॉन्टिनेंटल किताब फावो जाला. रुबरू ऑर्गनायझेशनाचे दिल्ली जाल्ले कार्यावळीत सिद्धेशान हो किताब जिखलो. This pageant was held in Delhi on 24th of April. This pageant name is Mr. India,
wherein there were total around 23 contestants all over the country, and we had 10 titles. Each title, each contestant would be representing India at globally, wherein I won the title of Mr. India Pan-Continental, wherein I will be representing India globally for this title, Mr. Pan-Continental, which last year it happened at Philippines. This year their venue is not announced yet. Even the dates are not announced, so most probably it would take place in couple of months, maybe in July or so. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक. युवेक विराम.